सोगली आमी तेरसाच्या मागण्यान सुरवात दिवया. पवित्र क्रुसाचे कुरेन नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Sogli sangatanelja, sogli lagi sorja, amce taleje korja, morik borgonjuja. सौतमानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीस सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. नियाळुया आयच्या दिसाचे संतोसाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, बडव्या गाब्रियलान आंकवार मरयेक खबर दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई,
आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे सर्गार वर चड करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवार मरी गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे सर्गार व उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरे बाळका जेजूक बेल्या शहरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मदें पोरसूत जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू पगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे सर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवार मरेन बाळका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सांसिमाच्या हातान दिलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तुझो दोय आनी सदोय तुजो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुझो दोय आनी सदोय तुजो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुझो दोय आनी सदोय तुजो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्चुताय आसा उस्त्र्यामध्ये तुझो दोय आनी सदोय तुजो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरगार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलान मेळ्ळो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो हिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरगार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुतीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात अस्का सुस्का सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थांव. आमची दोयार शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोनवाळेन मोगाल दुलो बांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्य देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मना आनी जिवंतपणा वरवीं
आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंत आंकवार मारयेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेली आसा ताची देख घेवची आनी बासलेले आसा ते आमकां मेलुशें कोर म्हूण आमी मागताव त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थंय अशें जावं पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलुले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सुरवातेक गीत घेवया A8 पेज 4 देवाचे वेदी सोरिया वेता कुशल काय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय देवाचे वेदी सोरी हांव वेता कुशलकाय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणांनो दुसरो दीस मारयेच्या जल्माचे परबेक तयारेचो आयज आमी देवाचें उतर परगोडटाना तें आमच्या जिविताक आमी लावंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यो कोरन्यो आमी कोरन्यांनी आमी तें जिवंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जायते पावटी देवाचें उतर साबार तोरांनी आमकां पुरगोड जालां ताचो संदेश आमी आयकला पूण तो आमच्या जिविताक खासगी जिविताक लावचे बदलेक आमी तो दुसऱ्यांक लायला आनी जायते पावटी मनान अशें म्हणलां तें देवाचें उतर ताका सारकें लागता पूण म्हजें जिवीत ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव सुदारूंक वावरूंक ना ह्या खातीर आमी आमच्यो चुकी वळखून घेवया आनी देवाचें काल्तिकायेन बोगसणें मागुया सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन
प्रार्थुया. आयचे मीस आमी भेटयता केविन कोरिया, ताचो आज वाडदीस. खेरीत भाशेन ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागुया स्काय वेलिका रेगो, तिचो आज पयलो वाडदीस. तशेंच आग्नेलो फेर्नांडीस हाचोय वाडदीस. तर आमी तांचे पासत ह्या मिसांत मागतना आयच्या नोवेनाची मांदावळ करतात. संदेशकारां आनी भुरगीं, संदेशकार लुसी आनी ताच्या जोम्यांतलीं भुरगीं, तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार ओगेपणान ह्या मिसांत हाडुया आनी आमकां जाय तें मागुया. सोर पदवेदार देवा आमचे मोगाळ बापा, सोर सोपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मदें आयलोलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयोन न्हय पूण भियोन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये पोरमोणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सोगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटोच तुमच्या भावार्थाची बुनयाद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब, सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसां देखून सोगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब, सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां.
तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाट करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: सर्वेस्परा, तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग करता. उद्गार: सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय पोरमोणे सोनवारा दिसा देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्मांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणीं तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणीं म्हणलें, वो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयजा तुकांच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबाववीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावान तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. तें आंगाय तुजे खाशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या देसान व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसली तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला उडोवंक शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ भावा भयणानो, कोविड-19 ही पिडा जाल्या ते मेरेन आमकां तोरांनी देवाचें उतर परगट जाता. यूट्यूबांतल्यान म्हणल्यार यूट्यूब ह्या चॅनलांतल्यान, टीव्ही वेल्या चॅनलांतल्यान आनी तोरांनी आमकां हें देवाचें उतर पाळटात. मिसाची भेट आमकां एक न्हय पूण जायत्यो मिसाच्यो भेटो आमकां मेळटात. आनी ते पासत कोणूय म्हणटलो हांव केरळांतावन येता ते मीस आयकतां, हांव तालिगांवचे मीस येता तें आयकतां, हांव रायसान मीस येता तें आयकतां. आनी हे भशेन आमकां जायतो लोक सांगता. देवाचें उतर राय परगट जाता, तालिगांव परगट जाता, केरळा परगट जाता, आमचे फिरगोजेन परगट जाता. आनी लोक म्हणटा हांव हे मीस आयकतां तें मीस आयकतां. देवाचें उतर आमकां साबार तरेनी परगट जाता. परगटपी जायते आसात, पूण आमकां 2 तरांचे परगटपी आसात. एकलो परगटपी वातावरण पळयता आनी त्या वातावरणाक देवाचें उतर कशें लागता तें नियाळ करून तें वातावरण बदलूंक तो संदेश दिता. दुसरो परगटपी आसा तो पयलो आपल्या जिविताक हें देवाचें उतर लायता आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिविताची पयली चाल बदलूंक तो वावुरता. तशेंच आयकोपी 2 भासांचे आसात. जे म्हणटात हांव केरळाचे मीस आयकतां, त्या फादराचो शर्माव एकदम खोडेगांठ, दिवसुआ त्या फादराचो शर्माव एकदम बरो अशें म्हणटात. आनी हे भशेन ते आयकतात देवाचें उतर आनी म्हणटात की तो सांगला तो शर्माव ताका सारको लागता, तो सांगला तो तें देवाचें उतर तें ताका ताणें बरेंच तांकां तासले असो तो म्हणटा. आनी दुसरो आयकोपी आसा तो म्हणटा आयज हें देवाचें उतर परगट जालां जाल्यार म्हज्यान हें देवाचें उतर म्हाका कशें लावंक जाता, म्हज्यान ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितान कसली बदलणी हाडूंक जाता. असले जायते आमकां आयकोपी आमकां मेळटात जे पयले आपल्या जिविताक ते लायतात आनी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत ते फुडें व्हरूंक आनी चलोवंक ते वावुरतात. आयज जेजू देव मंदिरान भितर सरता. देवाचें उतर तो परगटूंक उबो रावता आनी उबो रावल्या उपरांत देवाचें उतर इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले तो अशें वाचता, म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी त्या फुडें तो हो आत्मो म्हाका कितें करूंक आपयता तें आख्खें देवाचें उतर वाचल्या उपरांत तो म्हणटा की आयज हें शास्त्र लेगीत खरें जालें. आनी त्या उपरांत फुडलीं ताच्या जिविताची उतरां हें देवाचें उतर जें ताणें परगटलां ताचे प्रमाणे तो जिवंक आनी तें देवाचें उतर केरीत भाशेन जिवंक तो वावुरता. नाजाल्यार पळयात तुमी तें देवाचें उतर अशें म्हणटा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. देवाचें उतर सदांच बरी खबर आनी ती परगटूंक जायते जाणांक नान, पूण आयकोपी जायते आसात पूण परगटपी थोडे आसात. आनी ते पासत आयकोपी गरीब आनी परगटपी गिरेस. ते पासत गरिबांक ही खबर पावूंक जाय म्हणल्यार आयकोनान वो आयकोनासतना तांकां पावना तांकां हें परगटूंक जाय. फुडें तो म्हणटा कैद्यांक सुटका परगटूंक आपयला, सुटका दिता तो. कैदी आसात, सबार तरेचे कैदी, आपल्या पातकानूच कैदी जाल्यात,
आपल्या वोंधावण्यानूच ते कोयदी जाल्यात आनी हे बोनकोणींतले तांकां भायर सरूंक जाय आनी ते बोनकोणींतले भायर काडूंक जेजू पयलें पावल मारता. तिसरे सुवातेर कुड्ड्यांक नदर तो दिता, जुल्मांक सांपडलोल्यांक तो सोडयता. आनी हे भाशेन जे देवाचें उतर तें जें तो विचून काडटा त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तो जिवंक वावुरता. पूण धूय दुसऱ्या भाशेन आपलें जिवीत आपल्याक जाय ते भाशेन विबाडटा आनी उपरांत देवाचें उतर आपल्याक लावूंक आनी तें त्या प्रमाणे सुदारूंक तो वावुरता. पूण पयलें देवाचें उतर विचून काडटा आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तो जिवंक वावुरता. आनी त्या खातीर आमकां आयकुपी जायतीं आसात जीं म्हणटात त्या फादराचो शर्मांव बरो, ताणें सांगलां तें देवाचें उतर मीस एकदम ताचें बरें. पूण मिसा वरवीं ह्या शर्मावा वरवीं ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या जिवितान कितें बदलो पायलां, म्हजें जिवीत कशें हांव सुदारूंक सोदतां हें हांव म्हणना. पूण जायते पावटी हांव म्हणटा हें आयज ताणें सांगलां तें तांकां सांगलां, बरेंच सांगलां आनी बरेंच तांकां तासल्यात अशें हांव उद्गारून व्हडल्यान सोबे माजार सांगता. काय बरो तो फादर शर्माव सांगता, कोणाक तो भियेना. पूण त्या देवाच्या उतरान म्हाका कितें संदेश मेळ्ळा, म्हज्या जिविताची नवसरणी करूंक हांवें कसलें पावल मारलां. आयज आमी आंकवार मारयेक मान दिवंक आमी सोदता, तिचे जल्माचे परबेक ही ल्हानशी तयारी आमी करता. जेजू भाशेन आंकवार मारयेनूय देवाचें उतर विचून काडलें आनी तें आयकून आपल्या काळजान सांबाळलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत ती जिवंक वावुरली. आनी ह्याच खातीर देवाक ती मानवली. देवान तिका किरीत भाशेन विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावं. ती पयलें आपलें जिवीत मस्तेपणी जिवंक ना, पूण पयलेच थावन आपलें जिवीत देवाक मानवता तसलें करूंक ती वावुरली. पातका विणें ती जल्मली, पातका विणें जिवीत ती जियेली आनी ह्याच खातीर देवाच्या पुताची आवय जावं तिका बाग फावो जालें. तिचो जल्म आमकां खुशालकायेचो जल्म, कित्याक तिणें आमकां एक सुरक्षीत वाट आमकां दाखयली की आमी आमचें जिवीत मेळ्ळेपणांतलें आमी पयस दवरूंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तें सारूंक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन आमी देवा बरोबर एक दीस आमी पावूंक जाय. हीच वाट आमचे मायेन आमकां दाखयल्या. जाल्यार आज आमी आमकांच विचारुया, हांव खंयचो आयकुपी जो म्हणटा बरोच सांगलो शर्माव तो ताका सांगला, वो जो म्हणटा आयज सांगला तें देवाचें उतर म्हाका हांव लायतलो आनी म्हज्या जिविताची बदलणी करतलो. अशें करूंक आंकवार मारयेचे मजतीन देवा लागीं कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी विस्वासान देवा मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटोवन आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेक भावार्थाचे मार्गार चलूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन पोरजेक फावो जातली बरेपणां एक सारकी वांटूंक दिवंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे
आयज नोवेनाची मांडावळ करतात पवित्र आत्मोवान ह्या जोम्यांतली भुरगीं आनी देव संदेशकारां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी विस्वासान केल्ली मागणी तो दयेन मानून घे आनी सदांच तुजें उतर आमच्या जिविताक आमी लावंक आनी आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोरे वेळार गीत घेवया C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून शोकताय तूं एका सुत्रान. माती धूळ आमची जिणे भांगर कोर पवित्र आत्म्यान. दोयाल बाबा भक्ती मोना किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वोपता आमचे वरदान. तुका वोपता आमचे वरदान. मोगाळ बाबा भयणीनूय हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या धावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिवे देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले मोहिमेवन चोर प्रवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Baranzo sorvespor tu, Surgani sosar bolla tuja wojbowan, Utsurgi tuka soy soy. Sorvesporace navi, Yetatata soy, Utsurgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं बोवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्त्या गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडेत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलां तें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशनात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाश्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमिया तूं म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां.
आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणांनो, उगडास तुमकां करता. आयज आमी दुसऱ्या दिसा आसा. आंकवार मारयेचे परबेक आमी तयारी करूं. ते बसत हांव सगल्या बाबा भयणां लागीं मागतां, तुमच्या घरान एकठांय जायात. मारयेची मुर्ती मोदें दवरून तुमी तेरसाच्या मागण्यान वांटो घेवन मिसाची भेट आमी तुमचे पासत भेटयता. तातूंत वांटो घेवन निमाणे एक आंकवार मारयेक एक फूल घालून तिका मान तुमी दिवचो आनी तुमच्या घोराब्याचेर तुमच्या भुरग्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद तिणें घालूंक तिचे लागीं तुमी मागचे. तर आमी सगलीं एकठांय जावन दर दिसा हे रितीन वांटो घेतले म्हूण हांव रावतां आनी देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी अदीक करून ही पेस पिडा आसा जाल्या ती नपयत करचे खातीर देवान भरपूर कृपा आनी आशिर्वाद आमचेर घालूंक आमी सगल्यांनी मागचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साल्वेक गीत घेवया. T39 पेज 220. Sorgace महाराणी नोमान तुका पोरव्याचे सायबेणी तारो कामचो तुझे सुलूप सोलो आनी उस्वार संसाराक प्रकाशलो. संतोष तुका वैभवी आंकवारी संतोष सालोन सगळ्यावन सुंदरी आनंद तुका बसूरेक महाराणी आमचे खातीर जेजूके मागणे कर. आमचे खातीर जेजूके मागणे कर. भाग्यो नाकवार मारी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्यो पासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोमयाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय. छोटा गीत घेवया. T21 पेज 213. सोगात आमची आदारीन तूं सगळ्याक आमकां दोर सांबाळून बेसांव घाल गे दुर्गोराब्याक संकोशांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दुर्गोराब्याक संकोशांतली निवार. कृपे बोरीत सायबेणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या देरा
तुझ्या